दत्ता रघुवीर सामंत हो कोडार कोंचेचो शेतकार, मात ताच्या भाटातली पिकावळ रानटी जनावरां पुराय नासाडी करतात म्हूण सामंत सांगता. सामंताच्या भाटात माड, केळी, सुपाऱ्यो तशेंच अंजी आसात. मात सामंत सांगता ते प्रमाण फाटल्या 5 वर्सांत ह्या जनावरां खातीर दर वर्सा सेगीत 1.5 लाखा वयर लुकसाण जाता अशें सामंत सांगता. घातिल्ले सारे, स्प्रिंकलर्स सगळ्याची नासाडी करतात म्हूण तो मिडिया मुखार उलयलो. जनावरांनी पिकाची नासाडी करची न्हय हे खातीर उपाय येवजण काडची म्हूण सावंताचे सरकारा कडेन गाराणें. हांगासर आमकां रानटी जनावरां, शेती, गवेरेडे, डुक्कर, शेतकरे सगळे तरांचे आमकां जनावरां लागता. गवेरेडे येता मोडून उडयता सगळे. तुमी हांगासर पळोवपाक शकता सगळे म्हणटा सगळे काबार करून दवरला, कांयच दवरना. आमी माडी घातलें सारें अजिबात दवरिना, तें उस्तून उडयता 2 दिसां भितर. उडी बांदिल्ल्यो सगळ्यो उडी उडयल्यो. स्प्रिंकलर घातलेले, स्प्रिंकलराचे पॉयंट सगळे उडयले मोडून. आमी दिसाचे सारके करता, रातचे ते मोडून उडयता. खेतेल्या गेल्या आमकां शेतकऱ्याक गेल्या कांयच दवरुना. अंच काबार केली, हे काबार केले, दुसरे चुरण काबार केले. असले आमकां उत्पन्न कांयच मेळना आतां आनी सगळे लॉस करून सोडले. हो ते खूब जालो आतां, जवळ 5-6 वर्सां जालीं चालू आसा. हांवें फॉरेस्टा सांगलें, एग्रीकल्चरा सांगलें, एग्रीकल्चर सांगता एनिमल हे आमकां येयना, ते एग्रीकल्चर हेका फॉरेस्टा येता. फॉरेस्टा सांगता क्रॉप हे आमकां येयना, एग्रीकल्चरा येता. आमी वचप कोणा कडेन, एग्रीकल्चर साहेब सांगता डेली येवन म्हाका रिपोर्ट कर म्हणून. वर्साक 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख तरी लॉस जाता जाता. सगळें मोडून व्हरता. आमी रोयता, बरें लागते माड आयले म्हाका सगळें मोडून उडयले. माडयो मोडून उडयल्यो जवळ 200 माड. सरकारा कडेन तेंच्यांनी कंप्लेनूय केल्या की ही जनावरांचो कितें तरी तेंच्यांनी बंदोबस्त करचो म्हणून. पण सारस हांगासर रानडुकर जावं गवेरेडे येवन तेंची सगळी नाशाडी केल्ली आसा. एक केळमो ना, तर सुपारी ना, कांयच ना. तेंची रिक्वेस्ट आसा की आतां तरी जें उत्पन्न ते काडूंक सोदता फुडें, जाल्यार तांकां सरकारान कितें तरी सपोर्ट करचो. नाजाल्यार ही बागायती आहा ती फुडल्या काळाक आनी फुडल्या पिळगेक ही पळोवपाक मेळची ना. बेतोडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.